नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंडेचो शिक्षक योगेश उकळेकराक अटक। उदका स्रोत खात्याचो जेई संदीप परबाकूय म्हाड्डोळ पुलिसांनी केली अटक। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात घुसपल्ल्या अधिकाऱ्यांक घरात धाडत ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार करतले आंदोलन काँग्रेसीची शिटकावणी। ऑस्ट्रेलियन सिनेमा दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांका सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर। मायकल ग्रेस हांच्या बॅटमॅन सिनेमान उगडटलो ओनूवर सैफीचो पड्डो। न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांणी घेतली देशाचे 91वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिलो सोपूत। सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक जाल्ले निवृत्त। दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांतल्या लोकवस्तीत बिबट्याची दहशत। 2 पाळीव मेळून 5 सुणे केले फस्त। बिबट्या खातीर राना खात्यान घालो पांदरो। आणि चिमला फ्लायओव्हराचे उक्तावण करपाक जाला कळाव। सेंट फ्रांसिस झेवियर एक्सपोजिशना पयली फ्लायओव्हर येरादारी खातीर करतले उक्तो, सांगता आमदार रुडोल्फ फर्नांडीस। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत सध्या चालू आशिल्ले कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतच आसा। फोंड्या तालुक्यांतूय आता कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात। अशा एका प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परब अटक केल्ली। ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या। ही बातमी ताजी आसतनाच आता फोंडेच्या एका विद्यालयातल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात कागाळ नोंद जाल्या। ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात एलडीसीची नोकरी दिता सांगून 1,40 लाखांचो गंडो घाल्लो। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली। संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्यान ताका पुलिशेन अटक केली। ह्यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिच्या विरोधात 3,88 लाखाची फटवणूक केल्याची कागाळ म्हाड्डोळ पुलिशेत केली। संदीप उदका खात्याचो कनिश्ठ अभियंतो आसून ताणें अशें करप ही वायट गजाल जावन आसा। ह्या प्रकरणात जे कोण आसा तांचेर कारवाय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात। पळयात। इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम सारकी कडकांतले कडक एक्शन म्हणटा आमच्या हातूंत कोण ना ते आमी कोणाक घेवंक ना आपूण गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान फाटल्या 2 वर्सां कोणाक घेवंक ना। कशें कळटलें पोस्टार घेवन सी डिपार्टमेंटाक कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता ताका पयलीं कळटा तशी उरली कळटलें न्ही पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणून कळटलें आसता जॉबा संबंदीत पयशे येवपाक केन्ना हेंच जालें ना म्हाका गरजूच ना। प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस वगैरे आवडटा आनी बरे जोडपी लोक अवदसा सुस्ता म्हणटा तशें लोकांक आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात, आपली लायफ पेड्यार करतात, फॅमिलीची बदनामी आणि प्लस मागीर समाजा भितर एक कलंक विच इज व्हेरी बॅड। तुवें 2-3 लोकांक अरेस्ट केल्यात पयलीं ताजे वयल्यान a message has gone very serious and I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these facts. ताका जेन्ना लिंक मेळ्ळें त्या हातूंत ताणेंच सांगलें की येस डायरेक्ट। दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता फोंडेच्या एका शिक्षका आड पुलिशेत कागाळ नोंद जाल्या। ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात एलडीसीची नोकरी दिता सांगून 1,40 लाखाचो गंडो घातिल्लो। आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार सकाळी संदीप परबाक अटक केल्ली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात। आयज संदीप परबाक जेन्ना कोर्टान हजर केलो तेन्ना ताका 3 दिसांचे पोलीस कोठडी मारलेली आसा कोर्टान आनी म्हाड्डोळ पुलीस जी आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक चालू केल्ली आसा। अशेंच एक प्रकरण कॅश फॉर जॉब प्रकरणात जे ढवळीचो जो एक विद्यालयाचो शिक्षकान कोणा कडल्यान पयशे घेतलेले आसले आनी त्या संदर्भात तेणी तक्रार दाखल केली आनी त्या शिक्षकाक रितसर फोंडा पुलिसांनी अटक केली आसा। त्याचें नांव जावन आसा योगेश कुंकळकर वर्सा 49 राणा ढवळीचो। हाका रितसर अटक केल्ली आसा आनी तेणी जे पुलिसेन सांगलें आहा त्या संदर्भात पुलीस चौकशी करता आनी तपास चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजित रे जिणे गौरवान पुरस्कार भोवमान जातलो। जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बॅटमॅन सिनेमान इफ्फीचो प्रिमियर जातलो अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफ्फीच्या कर्टन रेझर पत्रकार परिशदे वेळार सांगला।
नव्या इफ्फीत हे फावट कांय नव्या सेक्शनांचो आस्पाव केला. हातून रायझिंग स्टार तशेंच इको कॉन्शियसनेसाचेर आदारीत मिशन लायफ सेक्शन आसतले. तेच बराबर बायल डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले. तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले. इंडियन पॅनोरमात 25 फीचर सिनेमा आणि 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली. IFFI this year is going to open with a very important film which is being premiered in Asia first time, film called Better Men. This is Michael Gracey's powerful portrayal of the life of pop icon Robbie Williams, and I hope all the cinegoers will enjoy it. In the same breath, we are also deeply honored to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Philip Noyce, a renowned Australian filmmaker whose mastery of suspense and storytelling has left an indelible mark on the cinematic world. We are introducing several new curated sections this year, including a section called as Rising Stars, which actually highlights the creativity of emerging directors. Also a section called Mission Life, going with our Prime Minister's call for eco-consciousness. And that's why this is going to be a section which will celebrate eco-conscious filmmakers. At the same time, IFFI this year is proudly showcasing diversity of 47 films by women directors and 66 films by young and debut filmmakers. And this year's film is recognizing the honor and the respect that our country and our culture has for women. And it also understands that this sentiment should extend to all the better persons in the world, that's the women folk in our country, to have similar space, to have similar environment. And that's why we are opening our master classes and our conference section with a tribute to all the women filmmakers and talk about how they have played a major role in shaping our country's cinema. The Indian Panorama is going to be featuring 25 feature films, 20 non-feature films, and that again is from all parts of our country, which gives us a good understanding of the rich cultural heritage and diversity. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपून दिलो. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हांचो कार्यकाळ फक्त 6 म्हयन्यांचो आसतलो. 64 वर्सांचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 वर्सा निवृत्त जातले. I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नावां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरां धाडत, नाजाल्यार फुडल्या सप्तकात भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंत्री आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुसपल्यात. ताका लागून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. हे विशीं तांणी पणजी पुलीस मुख्यालयात रितसर कागाळ नोंदयल्या.
हे काही डॉक्युमेंट्स जे अपॉइंटमेंट लेटर कसे दिसता ते फेक दिसता म्हणून आय एम ऑन रिकॉर्ड. हांवें सांगला ते फेक कशे दिसता जे सर्क्युलेट जाता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आणि ज्या डिपार्टमेंटाचे थंय नाव आसा जेचे फेक नाव घातला एचओडीचे ताणे FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून हो म्हजो चार्ज आशिल्लो. हे जॉब तुम्ही विकून आज गोंयच्या युवकाचे गोंयच्या फॅमिलीचे तुम्ही भविष्य काबार केल्ल्या फॅमिली काबार करता तुम्ही. सो तुज्या ह्या असल्या धमक्यांचेर आमी उगी रावचे ना. तूं आमचो आवाज बंद करपाक शकना. आज आमी फॉर्मल कंप्लेन DGP केल्ली आसा. ऑडिओ क्लिपिंगूय हांवें दिलां. ताका सांगला की हाजेर डिटेल थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ती बायल दीपश्री सावंत गावस जी आसा जी कोण विश्वजिताचो उल्लेख करता व कोण विश्वजित हे भायर येवपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जॉब पैसे घेवन विकता. आम्ही डिमांड केला की हाजेर हाय लेवल कमिटी रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हातून मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा. हातून व्हडले टॉप BJPचे लिडर इन्वॉल्व आसा आणि आता कोण तरी विश्वजित म्हणून इन्वॉल्व आहा. हाजेर फेर इन्क्वायरी जावपाक नाका. दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. या सरकाराक या मुख्यमंत्र्याक आम्ही अल्टिमेटम दिता की समज जर ह्या आठवड्या मेरेन जर तर हे दोनूय जे करप्ट ऑफिसर त्या खुर्चेर जे बसल्यात हेंका समज जर तुम्ही घरात धाडना आणि जर तर थंय प्रोबेबल मनीस विथ द एज बार लिमिट जर तर थंय रिप्लेस जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या काळात फुडल्या आठवड्यात PWD ऑफिस आणि WRD ऑफिस थंय व्हडलो घेराव घालून आम्ही प्रोटेस्ट करतले की हांगा पयलीं हटाव. अरे तांची एज लिमिट जाली. दुसरे वटेन खोटी कागदां दाखवून मंत्र्याचेर आणि सरकाराचेर आरोप करप साप चुकीचे अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नाईक सांगता. एके वटेन तुमीच सांगतात की खोटी कागदां म्हूण आणि दुसरे वटेन तुमी मंत्री आणि सरकाराचेर आरोप करतात. हे कितें अशें तो विचारता. पयर जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या गोंयच्या अध्यक्षान त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटा की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड. आणि ते पेपर केअरफुली आयका ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोंयचे उलयता आसतना तांणी सांगले की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president uttered the name Vishwajit. And so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant. Today he says, आपणे म्हणिल्ले फक्त विश्वजीत आणि तो विश्वजीत हो न्ही डिपार्टमेंट्स कोणाची where you wanted to allege what. I mean it's all your allegation was in that context fake allegation. It was in that context, correct? And you are saying something else today. The fact of the matter is if you the documents पळयल्यारूच कळटा की they are forged. On the face of it they appear forged documents. Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप सरकाराचेर एलिगेशन करप हे सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल शहरातल्या लांबगाव वाठारात भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाढल्या. 2 पाळीव मेळून 5 सुणे या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार घडला. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान वाठारांत सांपो रचला. अकस्मात कितें आवाज ना काय ना आमच्या पेटो आसलो तेका घासायलो तो गेलोच थंय करून म्हळ्यार आमकां काय कळोकूच ना आवाज ना. हे पयलीं आवाज करचो आमकां कळा तेजो तेन्ना आमी ताका दपटे म्हळ्यार तें काय ना. आनी तेणी ह्या पयलीं हांगा ते आमच्या हेजे उपरांत तेणी हांगा देवळा कडलो कोणाचो पेटो खाल्ला प्लस भायर भटके कुत्र्या ते हांगाले गायब जाल्या अशें करून आतां भयानकूच जाल्या परिस्थिती. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आतां सकाळचे लोक मॉर्निंग वॉकिंग करता ते वचपाक सुद्दां भयान भीत जाला.
पण तुमचे बिबट्यान तुमच्या कुत्र्याचे अटॅक केलो आणि ते कुत्रे आसा कुत्रे आमचे मेले ताका अटॅक केले म्हणल्यार ताका आमी डॉक्टराक दाखयलें डॉक्टरान सांगलें की ताका व्हडल्या जनावरान घासयला तेन्ना आमकां डावट मारलो की हें कितें तरी जालां म्हणजे हो तो बिबटो हे वटेन कितले दीस जाले भोंवता आतां जाल्या दिवाळी सुरू व्हडली धाकटी दिवाळी जाल्या थंयसून तेन्ना लोकांक दिश्टी पडल्या सगळ्यांक आनी सांजच्या टायमार खंयच्या टायमार येता तें कळना आनी अशें करून तेणी आमकां आतां हें सावध करपाचें लोकांनी हें करून लोकांक सावध करता म्हणल्यार कोणी येवन तेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन तेजेर हें करपाचें दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत एक बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या बिबट्यान लामगांव वाठारांत अक्षरशः धुमाकूळ घातिल्ल्याचें कळटा मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या सुमार 10 ते 12 दिसाच्यान हो बिबटो भर लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांनी पळयिल्ले आशिल्ल्याचें कळटा ह्या बिबट्याच्या वावराक लागून सध्या लामगांव वाठारांत सामको भंय पातळ्ळा थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बिबट्यान फाटल्या 7-8 दिसांत 4 ते 5 सुण्यांक फस्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या बिबट्याच्या ह्या भर लोकवस्तीक तेंकून आशिल्ल्या वावराक लागून लोक सामके भियेल्ले आसात सांजेच्या वेळार तशेंच रातच्या वेळार लोक घरा भायर पांय दवरपाक भियेतात ह्या बिबट्याक धरपाक लागून रान खात्यान आयतारा सांजे लामगांव वाठारांत पिंजरो लायिल्लो आसा आतां पळोवचें पडटलें रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत हो बिबटो केन्ना अडकता ते गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत चिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला पूण पोरणे गोंयांत 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ले सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचें हॉटमिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजूनय चालू आसा मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण करतले खंय फ्लायओव्हर न्हू आतां कंप्लीट जालो आमचो ओके जालो आतां केन्ना आमच्यान स्टार्ट करूंक जाता चडसो पळोवया आतां 13 तारीख अशें म्हणटाले आमी मात फायनल करता केन्ना सीएम फ्री आहा तेन्ना जातले ओके एक्सपोजिशन पयलीं जातलो सर आतां न्हू जालो रेडी जालो तो ओके आतां केन्नाच गाडी आसूं आतां काय ना सगळे रेडी ओके टोटल रेडी कांयच धरूंक ना लायटी रेडी हॉट मिक्सिंग जालें सगळें जालें ना सर आयज सुद्दां हॉट मिक्सिंग ते चालू आशिल्लें आयज हॉट मिक्सिंग ते सर्वीस रोड सकयल्लो ओके सकयर वयलो न्हू हें जालो हो रेडी जालो ओके हॉट मिक्सिंग केला तो सायडीचो आनी इलो पार्ट उरलेलो सकयल सकला ब्रिजार न्हू वयर ते आतां कंप्लीट जाले ओके तें जालां सद्याक हांव आसा चिमला जो फ्लायओव्हर आसा जो ओल्ड गोवासून येवपाक जो पणजे सिटीन येवपाक जो फ्लायओव्हर आसा तुमी जाणा आसतले हो जो न्यू फ्लायओव्हर हांगा बांदतात त्या बांदकामाक लागून हांगा खुबशे फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा खूब अशे लोकांक त्रास जावपाक लागले ट्रॅफिकाक लागून हांगा गर्दी पडपाक लागली म्हणून ह्या फ्लायओव्हराची खंय ना बेगीनचे बेगीन हो फ्लायओव्हर रेडी जावचो अशें लोकांक दिसतालें आनीक मेन म्हटल्यार आतां जे नोव्हेंबराचे 21 तारखेक सावन जे ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जें एक्सपोजिशन जावपाचें आसा त्या एक्सपोजिशनाक लागून हो फ्लायओव्हर बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय आशिल्लो आनीक सप्टेंबराचे एंडाक हांगा लोड टेस्टिंग बी जाल्ली आनी तें सगळें पळोवन अशें दिसतालें की हो फ्लायओव्हर बेगीन जातलो असो पूण हांगा समज आमी रियलिटी पळोवपाक येयले जाल्यार आजून हांगा डांबरीकरण सारकें जाल्लें ना आजून हांगा डांबरीकरणाचें जें काम चालू आसा तेजे ट्रक्स हांगा दिश्टी पडटात आनीक तेजें जें डांबरीकरणाचें जें काम जें आसा तें आजून हांगा सुरू आसा तें आमी पळोवंक शकतात जाल्यार आतां फक्त 10 दीस उरल्यात एक्सपोजिशन सुरवात जावपाक 10 दीस सुद्दां उरोना 10 दिसाचे पेक्षा कमी दीस उरल्यात जाल्यार हो जो फ्लायओव्हर आसा तो एक्सपोजिशन पयलीं तयार जातलो काय असो प्रश्न येता आनी ह्या फ्लायओव्हराचेर ऑथॉरिटी एक्सपोजिशन पयलीं तयार करून जे हांगा पर्यटक येवपाचे आसात त्या पर्यटकां खातीर हो फ्लायओव्हर रेडी जातलो काय असोय हांगा प्रश्न येता गोमंतक टीव्ही खातीर चिमलासून गौरेश गांवकर ह्या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनान हे पुरस्कार जाहीर केल्यात 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार दिली
कॉन्फरन्स म्हणजे आमचे सहकार क्षेत्र जे आसा ते हितून गोवा राज्य सहकारी संघ हे जे काम करता म्हणजे ट्रेनिंगाचें काम करता आनी तेजे प्रत्येक वर्साक आमचे कॉपरेटीव वीक आमी साजरो करता आनी तितून 7 दिसाक कार्यक्रम करता आनी ते जोड पावलां म्हणजे बाकीची सोसायटी आसा संघ आनी बाकी सोसायटीचे मार्फत ते आमी कार्यक्रम करता। आतां 14 तारखेक स्टार्ट जाता ओपनिंगान, ते मागीर 20 तारखेक बाय क्लोजिंगान तेजो एंड जाता। आतां हे विविधशे काम करता म्हणजे आमी जे पळय प्रत्येक गांवां वचोन थंय त्या सोसायटीचे मार्फत आमी थंय एक्टिविटीज करता आनी एक्टिविटीज करता आनी तेंकां सांगता बाबा तुमी तेंची सोसायटी ही जी आसा ह्या सोसायटीचें जें काम आसा तें काम तुमी जें केलां तेंची आमी प्रशंसा करता, कित्याक तेणी काम केलें म्हणून ते आमकां संघाचो तो मेंबर जाता, नाल्यार तो मेंबर जावंक शकना। म्हणटा ताका लागून आमी जे बाकी जे मेंबर सोसायटी आसा तांकां ज्या पद्दतीन मागीर टूर जाय आनी कितें जाय तें संघा मार्फत दिल्ले गेले वयता आनी त्याच प्रमाणे एज्युकेशन फंड्स जो आसा तो आमी तेंचे कडल्यान कलेक्ट करता आनी तो एज्युकेशन फंड्स जो आसा ना आपूण हे घेता एन्युअल सबस्क्रिप्शन घेता। एज्युकेशन फंड आशिल्लो पूण आतां हाल्ली ह्या 2 वर्सांतूच आमकां तो सरकारान बंद केल्लो आसा। फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा। आयतारा पणजे बाजारात चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केली। ताचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखाची रोख रक्कम जप्त केल्या। गोंय राज्यात फाटले कांय दीस जाले पुलीस वेगवेगळ्या गुन्हेगारांचेर म्हणजे धडक ही घालीत आसा आनी त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या गोंयच्या बारीक बारीक वाठारांनी सुद्धा पुलीस म्हणजे अचानक वचून विजीट करून जायते गुन्हे म्हणजे लोकांचेर म्हणजे तांचे तपास करून तांकां अटक करीत आसा। त्याच प्रमाणे आयज सुद्धा एक अशी घडणूक घडली ती म्हळ्यार पणजे मार्केटान चलपी जो म्हणजे पत्त्यांचो जो जुगार आसा त्याच्या अड्ड्याचेर आयज पणजे पुलिसांनी खंय तरी कारवाई केल्या आनी हातून 23 जाणांक जे आसा ते म्हणजे पुलिसांनी तांकां अटक केलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे तांचे कडल्यान तब्बल 1.26 लाखाची रोख रक्कम जी आसा ती जप्त केलेली आसा। अशाच वेगवेगळ्या अपडेट खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। बेकायदो बांदकामाच्या मुद्द्यावेल्यान वेदांता मायनिंग कंपनी आणि मये पंचायती मदीं कोफूसांव निर्माण जाला। मायनिंगाचेर केल्ले बेकायदो बांदकाम मोडचें अशी नोटीस मये पंचायतीन वेदांता कंपनीक दिल्या, जाल्यार दुसरे वटेन कंपनीन उच्च न्यायालया कडल्यान पंचायतीच्या नोटीशीक स्टे हाडल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या। मयेच्या NSP प्लांटात कंपनीन पंचायतीची NOC घेनासतना वजन कांटो आनी हेर बांदकाम केला असो पंचायतीचो दावो आसा। ह्या बांदकामा आड कारवाय करपाच्यो पंचायतीन हालचाली सुरू केल्यात। बेकायदो बांदकामां मोडची असो आदेश दिवपी नोटीसय पंचायतीन कंपनीक धाडल्या। दुसरे वटेन पंचायतीच्या आदेशाक कंपनीन न्यायालया कडल्यान स्थगिती मेळयल्या अशें कळटा। मजगतीं सोमारा दनपारां मये पंचायतीन कंपनीच्या प्लांटाचेर वचून बेकायदो बांदकामाची पळोवणी केली। सरपंच सीमा अरोंदेकर आनी सेक्रेटरी महादेव नायक हांचे सयत हेर 7 पंच वांगडी ह्या वेळार हजर आशिल्ले। सध्या मायनिंगे वयले काम बंद दवरचे असो आदेश पंचायतीन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिला। बिचोली ब्लॉक नंबर 2 वेदांता मायनिंग तांकां आमी नोटीस काडली की जी पळय इलिगल स्ट्रक्चर आसा ती डेमोलिश करतली म्हणून। तेंच्यांनी आज आमकां एक स्टे ऑर्डर हाडून दिली की तुमी म्हणजे डेमोलिश करची न्हू म्हणून। तेन्ना आमी जी पळय तेंची हांगा इलिगल कितें चालू आसा ते आतां पावणी करपाक येयल्ली आनी जे पळय तेंच्यांनी आतां ऑर्डर आमकां केला इशू तेजे प्रमाणे तेंच्यांनी आज जे पळय हांगा पळय तेंची इलिगल कितें जें आसा पळय न्हू तेकाय त्या कामाक स्टे लावची पडटली। हे ते आतां रोखडी तांकां हांव स्टे ऑर्डर हे करतली इशू करतली। आयज आमी सेजा कंपनी कडेन वारंवार आमी सेजा कंपनी कडेन आमी तेंची इलिगल जे स्ट्रक्चरां इलिगल आहा पळय ती स्ट्रक्चरां विदावट पंचायतीचें परमिशन घेवन तेंच्यांनी स्ट्रक्चरां डेवलप केल्या। ती स्ट्रक्चरां तेंचेर आमची तेंच्यांनी हे करची NOC घेवची आनी मागीर तेंच्यांनी एक एक्टिविटी करची अशी आमच्या कंपनी कडेन या आनी तेंच्यांनी त्या लेटराचेर आमच्या तेंच्यांनी कोर्ट हायकोर्टाक लेटर आमी नोटीस दिल्या बरोबर हायकोर्टाक गेले थंय आनी हायकोर्टाक वचून तेंच्यांनी आमच्या पंचायत डायरेक्टर वचून तेंच्यांनी ह्या लेटराचेर स्टे हाडली। स्टे हाडिल्या बरोबर आमी सगळे आमचे पंचायत बॉडी हांगा इन्स्पेक्शनाक नेले की बाबा जी स्टे हाडल्या ती स्टे प्रमाणे तुम्ही टील द डेट तुम्ही हांगातले स्ट्रक्चराचेर कसलीच एक्टिविटी करची न्हू म्हणून टील 9 तारीख पासून या इतकेच। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाप्रमाणे सांगे नगरपालिकेची इमारत मातये भरण करपाचें काम सध्या स्थगीत केलां अशी माहिती सांगे नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी दिली। सांगे नगरपालिकेच्या आदल्या इमारतीची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान ही इमारत मातये भरण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो। मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्लो। इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकान धन्यान केल्ली। म्हाका एज मॅजिस्ट्रेट ड्युटी प्रेजेंट डेमोलिशन लावन दवरलें काय मातसो कॉन्ट्रॅक्टर लेट जालो एक 10:30 तातूंत मागीर तांकां म्हटलें डिस्कशन कितें करपाक जाय म्हणटा सो एक ऑपॉर्च्युनिटी दीत म्हणटा मागीर सरता भायर सो तांकां मागीर आमी कावन्सिलरा कडेन उलोवंक जाय म्हणटा सो एज अ मॅजिस्ट्रेट डेप्युटी कलेक्टर उलयला तेंचे उलयल्या म्हणून तुमचे कडेन कावन्सिलरा कडेन धाडलेले ओके मागीर काय रिजन सेटलमेंट काय जावना टॉक सेक्रेटरी सो आमी आतां फुडें सरूया म्हणून आमी तेंचें सामान काडटाले बट तेन्ना तांकां कळ्ळां की आतां स्टे ऑर्डर तांकां ऑन द डेमोलिशन ऑर्डर ग्रांट जाल्या फ्रॉम ऑनरेबल हायकोर्ट सो कलेक्टर मॅडम फोन केलो प्लस एडवोकेट जनरल शेट्टी ताणें कॉल केलो एडिशनल एडवोकेट सो वी कॅनॉट गो फॉरवर्ड वीथ दीस डेमोलिशन ऑर्डर। ही बिल्डींग मोडपा पयलीं आमगे घर आशिल्लें परत एक्सटेंड करता रस्त्याक म्हूण आमी भायर सरली एक जालें ताका लागून ही बिल्डींग तयार जाली ते बिल्डिंगे भितर आमकां शॉप दिवप काय ना तो आशिल्लो प्रेजेंट 19 शॉप 22 स्क्वेअर मिटर शॉप आशिल्लो तो दिलोच ना आमकां तेंची कशी गॅरंटी करप विदाउट ओवरऑल उलयता पळय आमी दितली म्हणून कितें गॅरंटी आहा एक फावटी तसलें आमी ताका त्या 19 नंबरा शॉपा वयल्यान एक्सप्लेन केलें की बाबा तूं शॉपूच दिल्लो आमी कशें टेम्पररी त्या सायड रस्त्यार वचपाचें आमगे तो रायट ह्या बिल्डिंगे आशिल्लो तें दिलें ना तें आमकां खबर ना आमी हें केलें ना आमचो कावन्सिलर तेन्ना डेल आशिल्ले काय जॉन आशिल्ले म्हाका याद ना म्हाका प्रॉमीस संजय रायकर तेणें सांगलेलें म्हाका फ्लॅट दिता दुकान दिता तें म्हणलेलें म्हाका खबर ना म्युनिसिपालिटी भितर रिटर्न 10 मीटर मोडयता म्हणून एक्चुअली 100 एंड अबव माय एरिया आशिल्ली बट प्रेजेंट 2010 मोडल्या। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमची रजा घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।